page number 206, T10. बाबनो सगल्या तुमकां देवर दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमच्या धर्माच्या एका व्हड स्वताची दबाजीक परब समारंभता. ती म्हणल्यार देवान आंकवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली आनी तेच परी हेच परबे दिसा आमच्या भारत देशाक सुटका फावो केली. कितली भागी आमी भारत देशाची क्रिस्ती भावार्थी. आंकवार मारयेचें जिवीत सदांच देवांत रिगून आसलें. ह्या वरवीं तिचें जिवीत बऱ्या शेगुणांनी निटोवंक त्याच देवान तिका आपले कृपेन भरली. देखून आयज हे परबेचो विशय आमी असो वेंचून काडला. म्हजें सवें रिगून रावात, म्हजें आवयचें जिवीत आपणायात. आमचें जिवीत देवांत रिगोवन आमच्या भारत देशाची बरी नागरिकां जावंक हे स्वर्गीय आवयचो आमकां सगल्यांक उलो. ह्या आमच्या स्वर्गीय आवयचें शेगुणी जिवीत आपणावन खरी सुटका अणभवतली आनी स्वर्गीय राजाची भागीदारां जावंक वावरूंक हें आमचे स्वर्गीय आवयचे मोजतीन देवाची कृपा आनी दामांवच्या मिसांच्या वावराचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भावनो, आयज पवित्र सभा सैन्याच्या स्वर्गावरणाची दबाजीक परब समारंभता आनी त्याच बरोबर भारताच्या देशाच्या स्वतंत्रतेचो दीस. ह्या मिसाचे भेटीन वांटो घेवचे पयलीं ह्या समारंभणेक तयार जातना आमी पातकी ओळखून घेवया. ल्हान व्हड पातकांची तूक धरून देवाचें आनी एकामेकाची मोगसणी आमी आतां मागुया. सोर प्रविता देवाक हांव तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता. मना चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बडो अपराध. ह्या बसत पाकिस्तान सांकवार मारीक सगळे दुतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वविधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
Nishati para monacha mocha samsari Somes porabeva Sudicharaya Supumida deva mama Amituka Bakata Amituji Sudikoda Amituka Nostra Gota Amituka Una Vida Tujagon Hoy Nova Pauso Amituka Limbas Puso Sarache Kapata Amchi Kanuko Puso Sarache Kapata Amchi Ame Aikote Numa Pacha Usviadosa Amchi Kanuko Kita povedatnya sakati Dewa Pace Bone Jesus Christa Et los to pove Et los to sobe Et los to bovoto Aż आमची मोदली साहित्य बाळपलो वाढदीस समोरतात याची कलेचे पवित्र सभेंचे ते ल्हान सुपल बाळांक जे जल्मल्यांत आवयच्या कुसऱ्यान तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया आमच्या तरणाट्यांचो फुडार तें शिकोवप पोरचलीत जावंक मागुया गांवां भायर आहात परदेसान घालपाक येवपाक बुडीर आहात तांचे पासत मागुया ज्या कडेन भुरगें बाळना जे कडेन बेबदीकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा काजाचें प्रश्न आसा बावदें येस ना नवें घर बांदतात घरचो काज जाल्यार जास्त काज जावचें बाबा ह्याची कलेचे पवित्र सभेच्या एक एक गौरवाचे आशिर्वाद मागता ह्या गांवांत पिडीत आहा तांकां पेकोणी साथ लाय कोणाचें ऑपरेशन कोण टेस्ट आहा रिपोर्ट येवंचो आहा तांकां पेकोणी फावो कर कोणाक सिर्वीस ना तांकां सिर्वीस फावो कर प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाच्या जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया आमचो वावडो सफोड जावंक मागुया ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटां दर्यांत जायती पीक जावंक मागात ह्या शिकालेचे पवित्र सभेंत जे यात्नीक वावरूंक गेल्यात जिव्यांक बरी भलायकीत आनी मरूंक गेल्ल्यांक सरींचें सूख फावो जावंक मागुया आतां आमी वावुरता फादर फ्रांसिसाचेर म्हजेर जावं क्लॉस्टर कामो सिस्टर्स आहात पालोटी फादर्स आहात क्रिश्चन ब्रादर्स आहात देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया त्याच बरोबर तुमच्या कुटुंबान कोण कोण मरून गेल्यान देवाचे रास तांकां फावो जावंक मागुया त्याच बरोबर तुज्यो कासक्यो गोरसो गोरब्याचे उस्के कोंती वावतोन त्या विशीं प्रश्न आहा देवाच्या हातान घाल आमच्या देसा पासत मागुया आमच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया ह्या स्वतंत्र दिसा कोरी सुटका आमी अणभवूंक कोरी स्वतंत्र आमकां मेळूंक मागुया प्रार्थुया सोर पवित्रा काकुत्सरा बाबा तुजी विचित्र मांडावळी निश्कळोवंक आंकवार मारेशी मैमे बरी ते स्वर्गा वळना दिसा भारत देश स्वतंत्र राष्ट्र जावन जल्मलो मारयेचे मोहिमेची आनी भागीदारां जावंक सोरबायटांतली आमकां निवार आनी सदांच सर्गीच्या वस्तूंक ओतरेकूंक जे दयेन आमकां फावो कर आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सभे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल. तिचे पांयां तोळा चोंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळूंत जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो हुल्यो मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपडेन मळबावेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोणसलावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेतकातेन सगल्या पोरजांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीत देवा सरशीं आनी ताचे सदरे सरशीं उबारून व्हेलो. आनी बायल ओरण्यांत पळोवन गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची वडोवणी. आमचो जबाब जातलो. ओर्फीच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. परतून म्हणुया. ओर्फीच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुमारीनी तुका नोमान करूंक येतात. ओर्फीच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब. ओर्फीच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां, तुज्या बापायचें गोर सोडून ये. अशें तुज्या सुरोपायेक बुलोवतलो राजा. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्ती कर. जबाब. ओर्फीच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाचे मंदिरांत कुंवरीनी प्रवेश करतात. जबाब. ओर्फीच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भाग्यवंत पावलान कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनू, खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशें एका मनशा वरवीं मेल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जशें आदामा सोवे सगलीं मरतात तशी क्रिस्ता सोवे सगलीं पुनर्जिवंत जातली. पूण सगलीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगलीं उपरांत सगळे वरदानाचो, अधिकारांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपल्या राज देवा बापाच्या आदी करतलो. आनी तेन्ना सगताची संपादनी, कित्याक आपले सगळे दुस्मानांक
पांयां तोळा मस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मानान मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. देवाचें उतर हें. देवाचें म्हणून कर. उद्गार. सरस्पराक जोय जोय. आंकवार मारये बाबान सर्गार वेली उबारून वेली कुडी ओतम्या देवदूताचे हरण. सरस्पराक जोय. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसता एका शारान धडवडान गेली आनी जाकारेसाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नमन केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नमन आयकूना फुडें ज्या कुसऱ्यान आसल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या तड्यान तिणें म्हळें, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैवचें कुसचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पोळ्याच्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसऱ्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका सवय म्हजो जीव मुरगडटा. हांवें ल्हानवेक साकोनीचे ताणें दीस घाली. आतां सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर पोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दोतोल्यांक दुस्पट आयता. पोदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामांक आनी ताचे संस्थेन नितेकाळीन केल्ली बासावणी पाळली तांणी विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. भावंडो, आयज पवित्र सभा सैम्याच्या स्वर्गावरणाची दोबाचीक परब समोर उमता आनी भारत देशाचो सुटकेचो दीस, स्वतंत्रायेचो दीस. 1950 ह्या वर्सा पोप पायस 12 आनी हें सोत परगटलें. मारयेची जिविताची यात्रा सोंपोवन देवबापान तिका कुडी आत्म्याचे स्वर्गार व्हेली. उत्पवाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या विस्वरांत इन द बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 हांगासर ह्या वैकुटान कोण भाशेन आदाव एवेक देवान घातली. आनी देवान आदाव एवेक घालतकूच सगलें सांगलें तांकां, फकत मोतेकोत आहा ते रुखाचें फळ मात कांय नाकात. उत्पवाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या विस्वरान सोयतान ह्या बागेन भितर सरून आवय बापायक नाडटा आनी पातोक भितर सरता. रोमन चॅप्टर 6 वर्स 23. द वेजीस ऑफ sin इज डेथ. पातकाचो मुशारो म्हणल्यार मरण. आनी कोण भाशेन हो सोयतान मोरनाक दार उगडटा.
उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या एपिसोडान 15वी ओळीन बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 15 हांगासर देव निर्णय घेता, हांव मनशा कुळाक सोडचो ना. आनी जर तर आयज जें प्रकाशें पुस्तक आमी आयकलां पयल्या वाचपान, तातूंत सोयरीक वता रिलेशनशीप आहा. कोण भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या एपिसोडान सैतान जैतिवंत कसो जालो, आनी प्रकाशच्या पुस्तकान आज ही वस्तोरी सायबीण माय जैतिवंत जाता. बाबू आयज ही परब आमकां कितें शिकयता? पयले सुवातेर आयज ल्हानविकायेचो शेगूण आपणायतात ताका देव वयर काडटा. जो कोण ह्या संवसारांत जियेतना ल्हान तो देवा मुखार व्हड. बाबून संवसाराची वृत्ती आयज दुसरीच. संवसार आयज व्हड आहा पळय ताका व्हडूच कसो मानता, पूण देवाच्या राज्यांत तशें न्हय. देवाच्या राज्याची तत्व म्हणल्यार जो कोण ल्हानविकायेन जियेता तो देवाच्या राज्यांत व्हड. आनी सायबीण माय आयज आमकां तेंच सोच शिकयता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या एपिसोडान 24:30 आनी 30:8 ओळीन गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 to 38 हांगासर आंच बुडवो देंव वता आनी म्हणटा देवान तुका विसरून काडल्या. देवाच्या पुताची आवय जावं आनी ल्हानविकायेन ती ओय म्हणटा. बाबून जेन्ना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक देवाच्या राज्याक हांवें वय म्हणूंक जाय आनी संवसाराच्या राज्याक ना म्हणूंक जाय. आनी सायबीण मायन कोण भाशेन देवाच्या उल्याक वय म्हणलें आनी जाय त्या वस्तूंक ना म्हणलें. आयज ही परब आमकां सायबीण माय स्वर्गावळाची परब आमकां एक सोत शिकयता, तें म्हणल्यार देवाच्या उल्याक वय म्हण आनी संवसाराच्या मोडावण्यांक संवसाराच्या कुशांक ना म्हण. हें पयलें सोत. दुसरें सोत बाब आमच्या जिवितान आमी आसूं दी. आमचे पांये जर तर आयज ह्या संवसाराचे जो दोतोरी आहा आमचें काळीज आनी मन देवाच्या राज्या पासून आसूं दी. भाग्यून पावलो फिलिपकारां बरोवन 3रो एपिसोड 20वी ओळ फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20. आमचो काशा देश स्वर्गार आहा आनी कोण भाशेन आयज सायबीण मायन कुडी आत्म्याचे स्वर्गार व्हेली आनी आवय आपल्या भुरग्यांक रावता. कोण भाशेन हांगासर ह्या संवसाराची वाटेर आमी आसां, ही आवय आपल्या भुरग्यांक रावता आनी ही आवय आमचे पासत ह्या संवसारांत विनोदी करता. कित्याचेर जैत व्हरूंक? संवसाराच्या मोडावण्याचेर, पातकाचेर, वायटाचे पदवेचेर जैत व्हरूंक एका दिसा तिचे बरोबर सासणाच्या जिवितान भितर सरूंक. आनी ताका बाब म्हणलो हे आवयन आमकां हातयार दिलां तें म्हणल्यार तेर्साचें कोंत. 2 दिसा घरांत घोराब्यांत तुजे फामिलीन तुज्या काजारी जिवितान तेच करात. ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान बाबडो तिच्या हाताक धरून एक जिविताचो पावंडो. कोणाच्या जिवितान दूख ना, कोणाच्या जिवितान कोस्ट ना. एक आमच्या जिविताचो त्रास कोस्ट तिच्या हाताक धरून आमी तिच्या पावलांनी सुर्य राज सोडूंक पावतल्या. आनी शेवटाक बाबडो आमच्या जिवितांत भाग्यून पावलो कोलोस्कारांक बरोवन 3रो एपिसोड 2री ओळ कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 2. भाग्यून पावलो अशें म्हणटा, आमच्या काळजाच्या ओत्रेक सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी. म्हणटकूच बाबडो जर तर आयज ह्या संवसारांत जियेतना एक हावेस आमकां आसूं दी, तें म्हणल्यार भाग्यूनपण. आयज ही परब सायबीणाची परब आमकां पवित्रतायेचें हो शेगूण शिकयता. पवित्रताय म्हणल्यार कितें काय? पवित्रताय म्हणल्यार निश्कळो, पातकाचेर जैत व्हरोंक, वायटाक ना म्हणप, सैतानाचे पदवेचेर जैत व्हरप, तें बाबणें पवित्रपण. आयज ह्या मिसाची बेडीन वांटो घेता आसतना ही कृपा आमकां मागुया. देवाच्या उल्याक वय म्हणोंक, संवसार वस्तूक ना म्हणोंक, ल्हानविकायेन जियोंक आनी आमच्या जिवितांत 2 दिसा एक जिविताचो पावंडो सायबीणाच्या हाताक धरून स्वर्गांत चडोवंक. आयज आमच्या देशाचो स्वतंत्रायेचो दीस. खरेंच आमचो देश स्वतंत्र आसा काय? आयज खरेंच आमचो देश सुटकेन आहा काय? स्वतंत्रायेन आहा काय? आयज आमी नियाळचे आहा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया ही कोरी सुटका आमकां फावो केल्या. ह्या सुटकेचे स्वतंत्रायेचें फळ आमी नागरिकांक भोगूंक आनी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमकांच देवाच्या हातान घालून सैन्याच्या हाताक धरून ही पवित्रताय आमी सोडूंक पावूं आनी पवित्रतायेचो फळ एका दिसा देवाचें राज आमी भोगूंक पावूं आनी आमचो देश कोरी सुटकेंत जियोंक आनी पावूं. हीच कृपा
ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सोणेकल्याक मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर्त वेतार बापाक, स्वर्गार पितमिशार उस्तराक, आमचे क्रिस्ताव तशें एकल्यास्पुताक आमच्या समयाक, ते पवित्र आत्म्यावरी करवी समोलो, आंकवार मरिताय समोलो, पोंसपुता काल तने खोस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तमेलो अंता कालगी पिलो, तमेल्याम देविलो, तिसरे सामल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक सोडलो, सर्पवेता ते पच्छा उसयाक बसला, तितांच मेल्यांची मुर्सवी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तां सेकतात, पातकांचें बोगसणे, कुळीचें शोणपण, सास्तांचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बरोवपाचें बरो आमचे कोर्स आनी मागणी बाबा मुखार आमी आतां दवरया. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूंक आनी शुभ आशिर्वाद तुजेर घालूं. आमच्या धर्मीक फुडारी आमचें जिवीत देवांत रिगयलो जावंक जायतो बार आनी तोकोस घेतात. आमकां आमचे सर्गीचे आवयच्या मोगान आनी मानान वाडयतात. असलोच मान आनी मोग आमच्या धर्मीक वडल्यांक तांय दाखोवंक आनी तांचेर आनी ताच्या गोंदवालीक वावरांचेर सर्गीचे आवयचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे गोठांत तुवें वाटायले. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारतांत धर्मा मदें वपलोले वायटावे शिकोवणेक लागून धर्मा मदें जातोले गोठान वाटावूंक आपलो अधिकार बरे भाशेन वापरून बरे उपाय सोडून काडून शांतीचो नितीचो आनी बाबण्याचो समाज बांदूंक वावुल्यार पुरो म्हूण सर्गीचे आवयची विणवणेन बापा लागीं मागुया. पूण आपले सत्तेच्या निभान मात कुडीच्यो खोशयो पालिनाकात बगोर एकामेकाची सेवा करात. आमची समेस्तांनी आमकां दिलोली सत्या बरे तरेन वापरून आमचे कुडीच्यो वायट खोशयो पयस करून आनी सर्गीचे आवयचो सेवेचो शेगूण आपणावून दामावाच्या मिसावाच्या वावराक उदारपणान दिवंक सर्गीचे आवयची विणवणेन आमकां देवाचो आदार मागुया. कालते मनशाक ऊंच उबारता. आमी हे संवसारी जिवीत जियेतना आमचो शेवट स्वतांच मनान दवरून देवाचो मोग आनी पेल्याच्या उस्क्यान भरलोले एक कालती आनी ल्हानवीक जिवीत जियेवंक
सोर्गीचे आवयची विनवणेन आमकां देवाचो आदार मागुया. दुसरो कोरिंथीयांची 3:17 ओळ. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. जंय आत्मो आहा थंय सत्य आहा. Where there is freedom, where there is spirit, there is freedom. बावणे वेळार जे घराब्याक कितें सुटका जाय, ज्या घरान बेबती गाया माग ह्या वेळार सुटका. काजार जिवितान अविस्वासीपणा माग ह्या वेळार ह्या वायटाची पदवेंतली निवारो. घराब्यांनी भुरगें बाळना माग ह्या वेळार बाबार्थान माग. वावर धंद्यांत एस ना, सक्सेस मेळना तुका माग ह्या वेळार. जीं भुरगीं शिकल्यात फावो ती नोकरी मेळना माग ह्या वेळार बाबार्थान. तुज्या घराब्याच्यो कोर्सो, समुदायाच्यो कोर्सो, आमचे चिकालाचे फिरकोचेच्यो कोर्सो, देसाच्यो कोर्सो बापा मुखार आमी दवरुया. सर्गीच्या बाबा, ह्या व्हडा दिसा आमचो देश तुज्या हातान आमी घालता. आमच्या फुडाऱ्यांक तुज्या हातान आमी घालता. कोरी सुटका आमकां मेळल्या ती ह्या स्वतंत्राची फळां आमी नागरिकांनी पूर्णपणी अणभव मायेच्या हाताक धरून एका दिसा हे जिविताचें पयण सोंपयल्या उपरांत ल्हानविकायेचो ह्या संवसारी वस्तूंक ना म्हणला तो शेवट सोर्ग आमकां फावो जावं. हे म्हजे पोरचेचेर चोसुबा आशिर्वाद घाल. हे मागता मारी शिवलेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेल्यार गान घेवया. C37 पेज 44. C37. तुझ्या पोवे दोळे बुका नामाने पूस उदोदोबो जेजुनी मोडोडो तुझो उद्या भितर निंदून कोण्यो जोशी जेजू सोमे सोमी तुका की बोलगे तुझी
सर्वेस भोस्राम म्हज्या भावनो आमचे बलिदान सत्विदा देवा पाक मानतो सलय सामण बागात तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाखाली मानले आमच्या नखे शुभेच्छा द्यावा सर्वेश्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा आमची भोक्तीची पेटोवणी तुजे मुखार सोडूं आनी सरकार उपकारां तसले वेळ्ळे भाग्योल आंकवारमाचे विरोधेन आमची काळजा मोगाचे उशार लासो हे मागता छपुता जेसूचे नावीन सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो तुमची काळजा उबारात सर्वेस्वराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोरपेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या समयावरवीं सोर काळे सोरताय आमकां तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा आंकवार मारेक तुवें स्वर्गार उबारून व्हेली आनी एक दीस सोपून नायक पावयली जी पवित्र सुवेच्या ओरोम आनी उपकार तिका हेच तुजे वाकाणणीचे वाटावून पोरचेचो केली तिका बोरबाशाचो आनी बुजवणीचो दिवो तुवें तुज्या पुताक सोर जिविताचे साखरेक तिची कूड तावन जल्माक हाडलेली त्या पासत तुवें तिका स्वर्गार तुजी कूड कुसूंक फोंडान दिवंक नाय देखून देवतांच्या दरबारांत सांगाती संतोशाच्या उमळांनी बरोवन तुजी स्तुती आमी आतां गायता. सर्वेस्वरा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचो मेळ क्रिस्ताची खूड आनी रोखोत कोश्ट मरण सोसूंक आप कशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
ते स्पोरींग जेवण थोस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें हें रोगोत पातकांचें बोक्सळे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या कुडसाक करात Babarta so good. संसाराच्या सोंगोटारा तुझ्या गोसारी कुलोची भक्कोरा तोरी तू मेळाची सोडवण केली आमची देखून सर्वेस्वरा तुमच्या मोडनाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उकडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडूंचे काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचता आनी क्रिस्तांव कुळेन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिका इन मागता सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेशे पवित्र सुवेस उगडास कर अशें लियो आमच्या बागीन बाबा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा ते सिमियांव आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरवांच्यान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबणी सोकुडास कर ह्याची कालचे पवित्र सभेन दोनया एके गोराब्यान जी मरून गेल्ली भावार्थी ह्याची कालचे फिरकोचेन जे यादनीक ह्या संवसाराक ओंतोल्ल्यात तांकां जे रास फावो कर पुर्गोतीन कोस्तोतले ओतमे सांडलेले ओतमे देवाची काकुतीक रावतले ओतमे आमच्या पुर्वजांक तुज्या राजान घे म्हज्या बापायक तुजे रास फावो कर म्हज्या पुर्वजांक तुज्या राजान घे आनी जी काकुतीन ओंतल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसळ बेडीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस समोर उमतात ह्याची कालशी फिरगोची येतल्या ल्हान सुपुल्या बाळांची जल्मल्यान आवयच्या कुस्प्यानां तांची भुरग्यांची तोणेऱ्यांची पिडेस्तांची शाबाय शामायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक इरोस बोटीचेर गोंया भायर भावतल्या बाबणाची ज्या कडेन भुरगे बाळनाचे कडेन बेबतीक आहा ज्या घरांत रीण आहा काजांतल्यान प्रश्न आसा वादू येस ना नवें घर बांदतात घराचो काज जाल्यार त्या काज हांवच्या बापा ह्या गांवचे एक एक गोरब्याचेर समुदायाचेर ह्या फिरगोच्या संस्थांचेर ह्या फिरगोचेर आशिर्वाद घाल ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोडपाच्या जिविताक आपोणी फावो कर प्रवास कोतेल्यांक राख आनी सांबाळ ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां भाटान दोरयान जायती पीक आमकां दी आमचे दया कडेन मागता अशें बागेंत आंकवार देवाची माहिती सांगा दी बागेन सेती जपोती बागेन दोरमता आनी सोड कळत कमावल्या त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो महादेव बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाचें तेरेस मा तेरेसा बागेन आंतोबेक अल्फोन्सा बागेन फ्रांसीस शावेर मान्यवन पाद आग्नेर मोजो आस्कारी बागेन इस्त्यो बागेन जॉन मारी बियानी आनी सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी सांगाता तुका बाकाणो आनी मोही म्हाका फावो कर जी क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर्पवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक सायबीण मायच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी गुळास करता हो संवसार म्हजें ठिकाण न्हू वी ऑल पिलग्रिम्स ऑन दिस अर्थ वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स आवर गोल इटर्नल गोल हेवन आनी त्याच बरोबर देसाय पासत मागुया आमी कोरी सुटका कोरी स्वतंत्राय आमकां फावो जावं ही कल्पना मनांत धरून तुवें शिकलें मागणें बापाक करुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज यो तुवें कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्यांक बक्षता तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोमर क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशेन उतरेकतल्याक आमकां चितारका कुतीन सोर पातकांतली सुदय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुनाय क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाची न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या वाडदीस तिकाल आनी जे कशेपणान तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवूत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुनाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं हासाची शांती एकामेकाक वांटुया ओस्तो जिवो जेसू ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक पातकाचेर आमकां जैत दिला निश्कळोवंक आमचें जिवीत जावंक पवित्रतायेन आमी जिवंक हो जिवो जेसू आमकां बोड आनी गोठाय बाबा थंय जेसूक आमी शेवता थंय सगलीं सुभागी आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Uzaramcia, ci wykazo.
D25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हज्या दारावण कर, क्रिस्ताच्या रगता म्हाका दादोस कर, नाणोय म्हाका उदकान कडवणाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात. तूं बऱ्या जेजू जितांत म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूं कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका पाठाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोरशियो तूं म्हाका फर्मय, भक्तां संगती तुका बखाणच्या. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, स्वर्गी उबारून वेल्ले बाग्योदांकवार मेरेचे विनोनेन तारुणाचे संस्कार घेतलेल्यांक आमकां पुनर्शोपणाच्या मोहिमेक पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. फादर फ्रांसीस आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक आयज सैम्याच्या स्वर्गावरांचो दबाजीक परब तिणेन हाडलेली शांती, खुशालकाय, ल्हानविकाय, पवित्रताय मागता. त्याच बरोबर आमच्या देशाचो आयज सुटकेचो दीस आमच्या देशा पासत मागया. आतां दुसरें मीस 8:30 वाजता दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जावं दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोप वेदा ती बाप आमच्या मोगाच्या देशाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी बागेवन आंकवार मरे भारताची आस्कारणीचे विनोदेन सोर आमच्या पोरसांक देशाक शांती आनी उदरगत फावो करूंक आमेन. देवपूत आमच्या फुडाऱ्यांचेर आपली दयाळ दीस घालूं आनी काळजीतारपणान उंचली मुल्यां सांबाळूंक वावुरतात तसले शाणे फुडारी तांकां करूंक आनी देव पवित्र आत्मो देवाच्या आत्म्याचे वाटेर चलूंक तुमकां आदार दिवं आनी सर्गीच्या नागरिकां सांगाती तुमकां दायची करूंक आनी सर्त वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर, समुदायाचेर, फिरगोजेचेर, भायर आसात तांचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. सैम्याच्या हाताक धरून ल्हानविकायेन, पवित्रतायेन देवाच्या उल्याक वय म्हणून ही वाट चलोवंक आनी एक दीस स्वर्गारें पावंक त्याच शांतीन आनी मोगान धाडटा. शेवटा गान घेवया T37 पेज 219 T37.